नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मुंबई गोंय महामार्गार सावंतवाडीत गोंयचे गाडयेक भिरांकूळ अपघात. म्हापशागिरी वाठारांतल्या जोडप्याक आयलें मरण. पुलीस करतात फुडलो तपास. म्हापशा सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाटल्यान केली कारवाय. 4 जाणांक केली अटक. लॅपटॉप, मोबायल, रावटर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू केल्यो जप्त. विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर केल्या गद्दारी. पक्षाचो सरचिटणीस विश्वेश नायकाचो आरोप. पक्षाची अधिकृत खाती केला हॅक. विश्वेसाचो दावो. पेडणे नीट परीक्षे वेळार जाल्ल्या घोळाची करची चौकशी. एनएसयूआयच्या फुडाऱ्यांची मागणी. फुडाऱ्यांनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक दिले निवेदन. खासगी गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो पुराय बंद करच्यो अशें परिपत्रक जारी करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे करतले उलोवप जाल्यार सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवप्याक 48 वरां खातीर घालचे बंदखणीत. आमदार मायकलाचें म्हणणें. आनी गोंयांत फुडले 4 दीस गोग्यांनी पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामान खात्यान फुडले 4 दीस केला येल्लो अलर्ट जारी. आतां खबरो विस्तारान. मुंबई गोंय महामार्गार सावंतवाडीच्या नेमळे वाठारांत सोमारा दनपारा गोंयच्या कारयेक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत म्हापशेगिरी वाठारांतल्या श्रीमती नानोडकार आनी विलासिनी सातोडेकार ह्या 2 बायलांक मरण आयलें. जाल्यार थार चलोवपी सनी नानोडकार, उज्वला कांबळी आनी पांडुरंग नानोडकार हे जखमी जाल्ले. मजगती पांडुरंग नानोडकार उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयले. नेमळे महामार्गार कणकवलीच्या दिकेन वतना चलोवप्याचो गाडये वयलो ताबो गेल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याचें कळटा. म्हापसा वाठारांत बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ल्या ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर गुन्यांव फाट्यान कारवाय केली. हे कारवायेंत गुन्यांव फाट्याच्या पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केले. श्रीलंकेत चालू आशिल्ल्या ट्राय नेशन ए सिरीजांतल्या इंडिया ए आनी श्रीलंका ए हांचे मदल्या लायव्ह क्रिकेट मॅचीचेर ऑनलायन बॅटिंग सुरू आसा आशिल्ल्याची गुप्त म्हायती गुन्यांव फाट्याक मेळिल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी कारवाय करीत 4 जाणांक अटक केले. तांचे कडल्यान पुलिसांनी 2 लॅपटॉप, 8 मोबायल फोन, 1 रावटर तशेंच हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान जप्त केलें. आता परतून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत वाद सुरू जाला. पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. विरेश बोरकारान पक्षाबरोबर गद्दारी केल्या तशेंच पक्षाचे अधिकृत खाते हॅक केल्या असोय दावो विश्वेश नायक हांणी केलो. विरेश बोरकार मुद्दाम जावन स्वताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर वावुरता असो आरोप केला. ह्या प्रकरणाक लागून पक्षात बोवाळ निर्माण जाला. पक्षाच्या सोशल मिडिया आनी हेर खात्यांत हस्तक्षेप केल्ल्याचो दुबाव विश्वेशान उक्तायला. आयज जेन्ना कळ्ळें की आमचोच जो आसा आमचोच मेन तेजें नांवूय हांव डायरेक्ट घेता विरेश बोरकर हो गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणें. आनी हे लेवलाक गद्दारीपणां केल्लें आसा की आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. काल पयर तेणें आमचे व्हॉट्सएप ग्रूप जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्या कडेन दिला. आमचो जीमेल आसा मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा, बाकीचे सगळे कितें कितें आसा तितके पेजीस लिंक आसा, हे तेणें काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबूक जो जीपी तुमी प्रत्येक जे वचून ग्रामसभा गाजयल्यो तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो एफबी ऑफिशियल एफबी अकाउंट तो ट्राय केला हॅक करपाक. आनी काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लागून करता. हे मनशाक कसो घडयला ते प्रत्येकाने पळयला. आयज एक बंगलो आसता सांतांद्रेत वचून पळयात कोण आलो तो.
फ्रेंच डिझायनान तो बंगलो बांदला. हो बंगलो आमी करपा जाताले, आमकांय चॅट आउट करपा जाताले, पूण हेंच्यानी चॅट्स आउट केली. विदेशाचे कितके चॅट्स आसा म्हाजे कडेन. हो बंगलो आसता तो कोणे आनी कसो बांदला तो मिडियान सर्च करचो. वेगळे वेगळे बिल्डर्स थंय एनक्रोच करता, थंय व्हडले व्हडले बिल्डिंग बांदता, हेजेर कसल्योच कंप्लेनी घालना, वयता लास्ट वयता फक्त नाटकां करपाक वयता. हें सगळें काडचें पडटलें, कित्याक आमकां परत लोकांक पिशान काडपाचो ना. हें कितें घडना तें आमचे कडल्यान चूक जाली अशें म्हणटा, कित्याक आमी ताका लिपोवन दवरलो, आमी ताका सांबाळून दवरलो, आमी ताका दवरलो, तेजो हेतून मस्ती करताले हेतून, तेन्ना आमी ताका हें केलो. पूण आयज हो आमचेरूच चडलेलो आसा, आमकांच तेणी चिड्डुपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हाका जेन्ना मनोजाक हांवें जे रेवल्युशन हांवें जर स्टार्ट केलां, हांवें जर क्रांती हें केला जाल्यार ती फक्त आनी फक्त मनोजा लागून आशिल्ली, आनी कोणा लागून आशिल्ली. मनोज हो म्हाका भावा सारको. मनोजान आनी तेजे फॅमिलीन जर आमकां कितें केलां जाल्यार खूब कितें केलां आमकां लागून, तें आमी केन्नाच विसरपाक शकना. पेडणे नीट परीक्षा केंद्रात अधिकाऱ्यांनी घोळ तयार केला. पक्षपात करून एका वर्गातले पेपर वेळ सोंपचे पयलींच काढून घेतल्यात जाल्यार हेर वर्गांनी ही परीक्षा सुरळीत चालू आशिल्ली. ह्या विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी करून संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी एनएसयूआयचे फुडारी कुमार गवळी हांणी पेडणे विर्नोडात आशिल्ल्या संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय परीक्षा केंद्रातले नीट यूजी परीक्षे वेळार एका कथीत घोळाची रोखडीच चौकशी करची अशी मागणी करपी एक निवेदन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सादर केलें. काल पेडणे कॉलेजीत एका ब्लॉकात एक इन्सिडंट घडला की थंय इन्सिडंट रिपोर्ट जाला की भुरग्यांचे पेपर 5:15 कलेक्ट करपा आशिल्ले ते सुपरवायझरान 5 कलेक्ट केले. सो काल आमी पुराय गोंयभरचे कितले सेंटर आसा एनएसयूआय गोवान आनी तशेंच आमचे यूथ वांगडा आमी हेल्प डेस्क घातिल्ले सगळ्या सेंटरान. सो हेल्प डेस्क माध्यमांनी आमकां भुरग्यांनी रिपोर्ट केलें की असो इन्सिडंट घडला म्हणून. आनी आमी जेन्ना भुरग्याक अप्रोच केले तेणें आमकां पुराय इन्सिडंट सांगलो. आणि आयज आमी त्याच स्टुडंट आनी जेन्ना आमी कलेक्टरा मेळ्ळे ताणें आमकां सांगलें की काल सावन ही वॉज अवेर अबाउट इट आनी काल सावन ही जी इन्क्वायरी आसा ताणी इनिशिएट केल्या म्हणून हाजे कारवाय चालू जाल्या म्हणून. सो आमी भुरग्यांनी ताका सांगलें की अशें अशें आपणाक फेस करपाक पडलें. सो एक्झॅक्टली जाला कितें खंय की एका ब्लॉकात AG7 ब्लॉक थंय 20 स्टुडंट्स आशिल्ले. 20 स्टुडंट्सान पेपर आन्सर केलो आनी पेपर कलेक्ट करपाक आशिल्लो 5:15, बट भुरग्यांचे पेपर कलेक्ट केले 5:00. सो जेन्ना भुरगे ब्लॉकांतल्या भायर आयले तेन्ना तेणी पळयलें की बाकीचे 17 ब्लॉकाचे भुरगे भायर येवंक ना. तेन्ना तांकां कळ्ळें की तांचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या म्हणून, नॉट अकॉर्डिंग टू द टायम. सो जेन्ना भुरग्यांनी थंय जो कोण नोडल ऑफिसर आसता हेड ताका तेणी रिपोर्ट केलें, ताणें थंय सांगलें खंय की आमचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या. सो वॉट शूड बी डन ऑन दीस. ताणें रेज केली कंप्लेन. तेन्ना नोडल ऑफिसरान सांगलें की ताका आमी कांय हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें ना, तुमी जें कितें आसा तुमी भायर बसून इंडिपेंडंट इन्क्वायरी तुमी करचें म्हणून. सो ताचे खातीर आमी आयज कलेक्टरा मेळपा आयिल्ले. सो कलेक्टरा मेळ्ळे आनी आमचे डिमांड्स तांचे मुखार घातले. आमी सांगलें की तांकां एक इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणून हाचेर. आनी सेकेंडली तुमी थंय एवरी ब्लॉकान CCTV कॅमेरा आशिल्ले, सो तुमी CCTV थ्रू आनी स्टुडंट्सा थ्रू तुमी क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून घेवचें म्हणून. खाजगी गाडयो भाड्याक दिवपाच्यो पुराय बंद करच्यो अशें परिपत्रक जारी करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलोवप करतलो. तशेंच वाडपी अपघाता लागून खर नेम लागू करपाची गरज आसा. खास करून सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवप्याक 48 वरां खातीर बंदखणीत दवरचें, जेणे करून सोरो पिवन गाडी कोणूच चलोवचो ना अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. प्रायवेट गाडयो ज्यो भाड्याक दितात त्यो सारक्यो बॅन करपाची गरज आसा. त्या खातीर CMन इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां. पुलीस हॅव टू फॉलो आनी जे RTO आहा तेणी फॉलो करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ड्रायव्ह चालू आहा आनी ह्यो प्रायवेट गाडयो ज्यो भाड्याक दिता ट्युरिस्टांक त्यो चालूच तांकां धरून फायन मारपाक सुरवात केल्ली आहा. तांकां डिटेन करचें म्हणून हांव एक ऑर्डर काडूंक लायता. डिटेन म्हणजे जर तर अश्यो गाडयो प्रायवेटली भाड्याक दिल्यो जाल्यार त्यो 1 म्हयन्याक 1 मंथ डिटेन करचे म्हणून एक सर्क्युलर काडूंक जाता गव्हर्मेंट. इट कॅन बी डिटेन्ड एट ट्रॅफिक सेल ऑर बिफोर द RTO. आपल्या ताब्यान दवरप ते दिवप ना. सी रेंट कार गाडयो चलयता ते एक्सिडंट जेन्ना जाता त्यो सोरो पिवन जाता आनी हो सोरो बॅन गोंयान आसाच. ताका लॉ आहा, रुल्स आहा, सगळे आहा, पूण इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना. इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाची गरज आहा. तितून आनीक जो तर
लॉ एमेंड करपाची गरज जाल्यार ती करूंक जाय. हांवें ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयलां आनी म्हाका दिसता हेचेर ह्या एसेंब्लीन पासून घालून स्ट्रिक्टनेस हाडपाची गरज आहा. की जो जर कोण पियलो जाल्यार ताका 1-2 दीस भितर हांवें सांगला सीएमाक दिवूच एक 48 आवर्स ताका भितर दवरलो त्या मनशाक जाल्यार एक मेसेज वयतली अक्रॉस इंडिया दॅट गोवा में गाड़ी चलाया दारू पितो तो 48 आवर्स अंदर रहना पडेगा. म्हणजे जेलीन रावचो पडटलो ज्युडिशियल कस्टडी. सो नोबडी विल डेअर टू ड्रिंक अँड ड्राईव्ह. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पणजी मतदारसंघातले राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्या. मजगतीं काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फुर्तादोच्या ह्या भुमिकेक तेंको दिवन दर एका पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें सांगलें. 2027च्या येवपी विधानसभा वेंचणुके आदीं पणजेच्या राजकीय चर्चेक नेट आयला. पक्षान उमेदवारी दिल्यार पणजी मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडयतलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुरेंद्र फुर्तादोन जाहीर केलां. पणजेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाची आपली खूब आदींच सावन इत्सा आशिल्ली अशें फुर्तादोन सांगलें. आपूण काँग्रेसीचो निश्ठावान कार्यकर्तो आनी केन्नाच दुसऱ्या पक्षांत उडी मारूं ना. आपूण पदाचेर आसा वा ना हाची पर्वा करिनासतना सदांच हांव काँग्रेसी वांगडा रावलो. मजगतीं पणजेंत बाबुशाचें वर्चस्व आसतना तूं वेंचून येवपाक शकता असो प्रस्न पत्रकारांनी केलो. त्या वेळार बाबुश कितें देव हें विधान करून फुर्तादोन जाप दिली. I met the party president regarding the deletion of names. We have given, Penny Block has given 300 deletion of names to the ERO for last 12 days. Nothing has happened. We have complained to the CEO also. We have sent email to the CEO also, and I have given a copy of the email to the president. President has handed over to Advocate Palekar. That's what I'm saying. I've been meeting the election commissioner every day. All copies have been shown to them. Emails have been going to them. Not a single deletion has come so far. Out of 300. ते 300 डिलिशनाक घातलेली एकूण येवना. ओके, दुसरी ह्या समितीची चर्चा जाता तू इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. That when time comes and party gives you litigate. Are you interested to contest in Panjim? I'm always interested in politics. So हे पण तुमका दिसता की पार्टी तुमका दितली म्हणून. My party should not give me the lead. That's what. So तेका लागत. I'm a strong party man, no. Have I any time jumped to other parties? No. I've always been in Congress. With force or without force. You think you can take on Babush again in Panjim? That will decide. You think you can take on Babush? Babush is God. No, I'm just asking. No, Babush is God. काँग्रेस पक्षाचे उपक्रम चालूच आसात. वेगवेगळे प्रस्न लोकांनी मांडल्यात. मजगतीं जाका उमेदवारी लडोवपाची इत्सा आसा तांणी आपली तयारी करची. काँग्रेसीच्या दर एका पक्ष कार्यकर्त्याक उमेदवारी मागपाचो अधिकार आसा, पूण खंयच्या उमेदवारांक तिकेट दिवपाची ते काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडारी थारायतले अशें काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. खुबशे आमचे पार्टीचे ऑफिस बरें मेळून गेल्यात. आज यूथ काँग्रेस आमचे DGPकूय मेळपाक गेले आनी बाकीचे डेलिगेशन पुर्तुगेजचो इश्यू. सो चलता पार्टीच्यो एक्टिविटीज. पणजे सावन सुरेंद्र तुमकां मेळपाक येयलो जो ऑलरेडी हितून आहा की आपूण इलेक्शनाक आहा, तुमचें कितें भासाभास ना तो येयलो. तेणे एक लेटर दिल्लें की पणजेन एक गव्हर्मेंट बिल्डींग आशिल्ली ती मोडल्या, पूण तितून आशिल्ले वोटर्स अजुनूय दवरलेले आसा. आनीक इवन हांवें जेन्ना इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्लें अगेन्स्ट द सिटींग CM तेन्ना त्या गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्साक रिटायर्ड जावन सुद्दां तांचे वोटर्सांचेर रोलाचें नांव आशिल्लें. सो तेणें एक लेटर दिल्ली डिलिशनाक आनी गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. आय मीन टू से इलेक्शन कमिशन कलेक्टर इज नॉट एक्टींग ऑन दॅट. सो तो इश्यू घेवन येयला. कॅन्डिडेट जावप आनी कॅन्डिडेट जावपाक तयारी करप तांकां सगळ्यांक फ्रिडम आसा. जो काँग्रेसमॅन आसा जाका दिसता की आपणें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय तो आपली तयारी करता, ते कोण आडोवपाकूय शकना. प्रत्येक काँग्रेसमॅन हॅज फूल रायट टू क्लेम द पार्टी नॉमिनेशन. ताका आमी तिकेट दितात आनी अल्टिमेटली द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जे आमचे आसा ताका आमी CEC म्हणटात, दॅट कमिटी इज फायनल ऑथॉरिटी टू डिसायड हू द तिकेट शूड बी गिवन. जाका इच्छा आसा इलेक्शन लडपाचें आमी कोणाकूच आडयना.
त्याने आपले इच्छेनुसार पार्टी त्याका अधिकार दिता. पूण एकाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2-3 जाण आसा हे गुड सायन. इट्स व्हेरी गुड सायन. केन्ना ते खूब 2 जाण 3 जाण 4 जाण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात. जेन्ना तांकां दिसता ही पार्टी आतां सत्तेचेर येतली, ह्या पार्टीची तिकेटीचेर रावलो जाल्यार आपूण आमदार जातलो, हें जेन्ना एक ताका दिसपाक लागता तें गरजेचें, तें इम्पॉर्टंट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. वास्को शारांत वाडपी भिकाऱ्यांच्या आंकड्याक लागून नागरिकांक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. शारांतले फुटपाथ आनी भौशीक सुवातीचेर भिकाऱ्यांचो वावर वाडिल्ल्यान नितळसाण, सुरक्षितता आनी भौशीक सुवेवस्थेचो प्रश्न गंभीर जाला. वास्को सोबीतकरण प्रकल्पा अंतर्गत उबारिल्ले नवे फुटपाथ आनी बसपाचो वाठार जाल्यार ते न्हिदपा खातीर वापरतात, ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. वास्को शारात दिसान दीस भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडत आसा. शारांतले मुखेल रस्ते, बाजारपेटी, रेल्वे स्टेशनां आनी हेर भौशीक सुवातेंचेर मोठ्या प्रमाणात भिकारी बशिल्ले दिसतात. हे भिकारी लोकांक तशेंच पर्यटकांक त्रास दितात. भौशीक सुवातेंचेर सोरो पियेतात आनी वाठारांत हळशीक करतात. अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्यात. वास्को सोबीतीकरण प्रकल्पा अंतर्गत नव्यान बांदिल्ले फुटपाथ आनी बसपाच्यो सुवातो आतां भिकाऱ्यांचो अड्डो जाला. वाडिल्ल्या ह्या भिकाऱ्यांक लागून वाठारांत चोरयांच्योय घडणुको वाडपाक लागल्यात. ताका लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. संबंधीत प्रशासन आनी सरकारान बेगोबेग हातून लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. हे चोर हांगा भोंवता ते हांव म्हणटा मुन्सिपालिटीन पुलीस एक्शन कित्याक घेयना. हेंकां एटलीस्ट तरी हांगासून शिफ्ट तरी करपाचें न्हू खंय तरी. आतां लोक पॅसेंजर जे वयता ट्रेनीन ते कितें करता, हांगा ट्रेन आमी बसता ते हे तांकां भिकारी लोक तांकां पयशे सोरोप येता आनी तांकां दवरता. आनी ते कितें करता, तेंच्या कडल्यान तांकां पिवन कांय करता, तेंच्या कडल्यान बॅगां बी घेवप. आनी काल एकटोच कसो येयलो आमच्या थंय स्टँडार आनी म्हणालो आपले बॅग ना, आपले पयशे ना, मोबायलूय ना म्हणालो. असले हे हांगा नाटकां करता. तांकां हांगा दवरपाचेच न्हू, हांगा सगळ्यांक शिफ्ट करपाचें म्युन्सिपालिटी पुलिशेन. गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय तेजेर. अशें हांगा लोक दीस काडटा भोंवन आनी लोकांची चोरी करता आनी हांगा सगळी घाण करून दवरला म्युन्सिपालिटी. ते वास्को रेल्वे स्टेशन आसा तेन्ना ते रेल्वे स्टेशनाचेर लोक भरपूर येतात. खंयचो खंयचो गांव सोडून घरदार सोडून येतात. भिकारी अशें म्हणून बरे मनीस येतात, हांगसर सोरो पितात, हळशीक करतात. हांगसर एखादा न्हिदोंक येता, हांगसर घाण कित्याक कोण शीक आसता, कोण लग्न आसता, अशे मनीस हांगा आमकां नाका. कित्याक ते हळशीक करता आनी वाडटा. आमच्या पुलिसाक सुद्दां त्रास पडटा. पुलिसाक सुद्दां आमचे त्रास पडटा. ताका लागून आमकां हे भिकारी अशें म्हणून आमकां नाका. सोरो पिता आनी आमचो न्हिदता सुद्दां येवन हे गेला तयार हांगा थोडे शिप्याळ्यान बांदला. अजून हेजें ओपनिंग जावना पूण लोकांक बसपाक उठपाक न्हिदोंक दिता. भिकाऱ्याच्या बाबतीन पळय, हे भिकारी कितें आयज आनी कालूच येवन बसवना. हाजे वेळी म्हाका आठवण आहा की भिकाऱ्यांक खूब दवरपाचो प्रयत्न केलो, रेल्वेन वचून सोडले आनी परत ते थोडे पळय जाल्यार परत पावले. हांगा जाता कितें की ह्या देशान इतकी गरिबी आसा की कोण भिकारी आनी कितें. आतां तूं मुद्दाम जर पळयलो, म्हाका आतां इतक्या वर्सां हांव पळयता की गोंयकार भिकारी म्हाका दिश्टी पडना. गोंया आदी भीक मागून मातशें दारांनी बिरांनी येताले ते दिश्टी पडना. आतां हे मागलेट लोक जे येयल्या तेंची कितें तेतून तेंची चुकूय न्हू. कितें जाणा तेंच्या देशान किंवा तेंच्या गांवांत इतकी गरिबी आहा, कोणी सोडलेले आसा, कोण भुरगीं बाळां पळयना. तर थेट रेल्वेन बसता आनी लास्ट स्टेशन वास्को येता. वास्को येयल्या नंतर जाता कितें की खंय तरी आसरो जावप जाल्यार ते आसरो ज्या जाग्याचेर तांकां समजा पावस लागना, वत लागना अशा जाग्याचेर ते बसता. आदी म्युन्सिपालिटीच्या चौकान बसताले तुमी जाण आसतले, म्युन्सिपालिटीन बंद केले. आतां ह्या मिरीश मार्केटा कडेन एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाल्या. कोणी केल्या ते दाजीच्या अंडर कोणी पिचाडग्यान केल्या, पण दाजीच्या मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी शेड तयार जाला. पण हेचो उपयोग कितें जाता, तर ह्या उपयोग सगळेच मार्केट लोक खंयचे भिकारी हांव म्हणिना, पण मार्केट लोक अशे येवन बसलेले आसता आनी घाण करता. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार.
डोंगुर्ली नावेली येवपी दोनूय प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाची नावेली पंचायतीचे सरपंच पॉल पेरेरा आणि सचिव सुरेश हलालीन पळोवणी केली. हे वेळार समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो सयत थळावे लोक हजर आशिल्ले. मात वॉर्डाचो पंच बिल्डर पळोवणी वेळार गैरहजर आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या प्रकल्पाक पंचायतीन मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सरपंचाची परवानगी घेवच्या पयलींच संबंधित बिल्डरान पत्रे घालून जागा आडयल्या. देखून संबंधित बिल्डराक शो कॉज नोटीस धाडिल्ली अशें सरपंच पॉल पेरेरान सांगलें. हांगा तुम्ही पळय पत्रे घातिल्ले आहात. हे पत्र्यांची तेणे परमिशन घेवन आशिल्ले बिल्डरान. ह्या सायट तेणी घेतली आनी पत्रे घातले. पत्रे कित्याक घातला म्हणून लोकांनी कंप्लेन केली तेन्ना आमकां सरपंचान सांगले हांवें तांकां नोटीस धाडल्या, शोकोस नोटीस धाडल्या. ते कित्याक हे कारच्यान कित्याक घातल्या काय म्हणून ताजेर कांय आन्सर येवना. दुसरे म्हणटा ते आमी ताका स्पश्ट दाखयलां की हिंगा जे पत्रे घायल्या थिंगा आमची एक्चुअली वॉटर ड्रेनेज आसा. आतां तुमी पळयला इतलो तेंप पावस नाशिल्लो, आयज साकून पावस स्टार्ट जाला आनी 8-10 दिसान कितें जातलें घोग्यांनी पावस पडलो तेन्ना ड्रेनेज पळय वो एक्चुअली चोट्टी आनी उदक सुद्दां देंवता. सो ड्रेनेज तेणे ब्लॉक केला आपले पत्रे घालून. दुसरे म्हणटा ते वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते PWDचे पायपलायन आहा. PWD देखून पायपलायन तेणे पेवर्स आसा पळय पेवर्स घातिल्ले ते पेवर्स घालून तेही ब्लॉक केल्ले आहा. म्हणजे शेजाऱ्याक जे लोक रावता तांकां फाल्यां कितें इमर्जन्सी आयली काडून फूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं बिल्डींग बांदतलो लोकांक कितलो वयतलो तो लोक रावता तो हें कोत्तलो. सो तेजेर एक आमी उलयले. आनी थर्ड म्हणजे सोकपीट आहा थिंगा मुखार. सोकपीट तेणे वयल्यान वॉटर टँक बांदल्या आनी सायडीन सोकपीट बांदला. सो यू हॅव ब्लॉक्ड एवरीथिंग इन्क्लुडींग द गॅरेज. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट तुमी व्हिडिओत पळयला आसतले हो प्लॉट दुसरो तेणे आतां घेतला तो. ही सायट आमी आहा ती आनी पयलीं ती बिल्डींग तेजी. यू आर नॉट सपोज टू थिंगा गेट घातले आनी अमेलगेमेट केला. कनेक्टिविटी ना म्हणून ह्या सायडीन कनेक्टिविटी ना म्हणून पळय घर हिंगा आनी वचपाक. सो आनी थिंगा विलेज म्हणून दाखयला. हेजेर आमी आयज हार हे आसात. We have told him to note down everything. All the people were present when the secretary and the sarpanch, with the help of our Pony Bab and Roy, were measuring. आणि कितें आसते कायद्यान जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हें उदक इंग्याचें देंवोन ते आटी येवपाक आनी तें उदक कपास चड जालें म्हणटून खालपाक चड जातलो. ती थिंग ब्लॉकेज जातली त्या आटी सगळें बुड्डले तेचीचे. त्या आटी उदक देंवपाक लुगार ना. त्यान तेजेर आपल्या गेले दुरी हें बांदिलां पेवर्स घायले टॅंक बांदिला आनी पत्रे घालून बंद केला सगळे. दादागिरी बीजेपी दादागिरी कितें दुसरे पायपलायन आहलोली आनी ते शिरसाता कडे तो इंजिनियर आहलो तेका मागोन हिंग उदक चोना म्हूण हिंग उदक येयना म्हूण पंप बसयलो आमी. पंप आमी मागोन शिरसाता कडेन आनी तो पंप तेणेन दिलो आमकां. आनी त्या सकाळी 1 वरभर स्टार्ट जातालो 6:30 to 7:30 आनी हांव सदां हिंगा चलोन येय. तो पंप जाल म्हणटो तिने तेगे चेड्या गे मुगे इदे उदक भरून तो पंप उदक येयनालो सारकें आनी ती पायपलायन सारकी बंद केल्या. पायपलायन ना तेजेर ते पेवर्स घायले. पयलीं 3 पाट येनासता रावला पूण पयर 2-4 दीस पयलीं कितें इन्स्पेक्शन जाला तो येयलिंगा तो येयला आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी येयला. प्लस तेणें पयर कंप्लेन घायलो तेजे तेणें आन्सर दिला की आमी तेका सतायताय म्हण हॅरेस कोताय म्हण. तो तरी रायट आहा जाल्यार लोक तेका बेश्टो हॅरेस कोता. इनफॅक्ट तो आमकां लोकांक हॅरेस कोता. गोंयांत वाडत आशिल्ल्या ड्रग्साच्या धोक्याचेर खर कारवाय करपाची गरज कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायला. तशेंच ड्रग्साची तस्करी करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार लोबो हांणी दिली. ड्रग्साचे सप्लाय करपी तशेंच हे रॅकेट चलोवपी व्यक्तीक सोदून काडपा खातीर पुलिसांनी योग्य प्रक्रिया आपणावची अशेंय मायकनाचें म्हणणें. पुलिसाचें इंटेलिजन्स म्हाका दिसता कमी जाला जाल्यार सारकें करपाची गरज आसा. अशे ड्रग्स गोंयांत येवंक जायना आनी येयला जाल्यार ते कोण हे विकता हू इज पुशींग दीस ड्रग्स इन द मार्केट. इट हॅज टू बी फुल्ली तेंचे कोणो म्हणटा तो मोडपाची गरज आसा. बॅकबोन मोडूंक जाय. भुरग्यांचो फुडार वी नीड टू वर्क ऑन सच थिंग्स दॅट कोणूच जो तर ह्या बिझनसान जो तर स्टार्ट केला कोणे सप्लायींग ऑर सेलर ऑर
तितून भितर कोणाक एडिक्ट केल्ले आहा ताका पयलीं धरून भितर उडोवपाची गरज आसा. म्हणजे जे कोण सप्लाय करता पळय ते आनी कोण ह्या हितून येता लायनीन येता तांकां धरपाची गरज आहा. वी कॅनॉट गो अँड से दॅट कोणाक बेश्टेच म्हणूंक जायना तूं ड्रग्स विकता. म्हणजे तेंची इन्फॉर्मेशन इंटेलिजन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बाय गोवा पुलीस सबऑर्डिनेट्स like the beat constables who are roaming on the bikes in every village. They are the people who will find out who is doing what. मायना कुट्टरेचे कथित तरणाट्याचे मारबुडे प्रकरण आणि म्हापशे वाठारांतल्या तरणाट्यान जीव सोंपयल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय युवा काँग्रेसीन पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली. युवा काँग्रेसीन पुलीस महासंचालकाक निवेदन सादर केले. दोनूय प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाची मागणी केली. सगळे आज एकूच कारणा खातीर गेले बिकॉज समवेर वी हॅड फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट की बाबा पुलीस आमचे रक्षक अजून जावना अशें आमकां दिसतालें. आनी खंय ना खंय तरी आज ते फाटी पडल्या. आज जो असॉल्ट मायना कुट्टरी ज्या भुरग्यांचेर युवकांचेर आनी स्पेशली एक तेतूंतलो एक मायनर तांचेर जो जाला आनी ज्या तरेन जाला पळया जेन्ना झगड्यो जाता ग्रुप्सां मदीं झगड्यो जाता युवकां मदीं झगड्यो जाता यू मस्ट डू ज्युडिशियल इन्क्वायरी पुलीस मस्ट डू इन्क्वायरी तांकां हाडून बसयात समजायात ना जाल्यार क्रिमिनल एक्शन घेयात. बट वॉट दे डीड अँड आय कॅन इवन एक्सप्लेन इट इन मिडिया. म्हाका उलोवपा सुद्दां म्हाका लज दिसता आज. सो दॅट इज अनएक्सेप्टेबल. आमी DGPक सांगलें आमी सराक रिक्वेस्ट केली तुम्ही इमिजिएटली हेजेर तांकां सस्पेन्शन करून तुम्ही सस्पेंड केला पण सस्पेन्शन इज नॉट इट्स अ आय वॉश. सस्पेंड करून मागीर परत तांकां रिइन्स्टेट करतले. तेंचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक तांकां FIR जावपाक तेंचेर. आनी समज हे सर जायना आमी रिक्वेस्ट केला DGPन सुद्दां म्हणला की आमी करतले इमिजिएटली करतले आनी वी विल स्टील ट्राय टू हॅव सम फेथ दॅट दे विल डू इट. बट इफ दे डोंट we will have no other option unless and until we take law and order in our state. आमच्याकडे काय उपाय उरपाना बिकॉज वी लुक एट पुलीस डिपार्टमेंट दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस. आणि तेच समज तांच्या कस्टडीन आमकां हाडून बडयता आनी बडयता एक गजाल वेगळी. युवकांनी चूक केला तांकां बडोवपाकूच जाय. इफ यूथ गो डू समथिंग रॉंग तांकां समजाया तांकां एक्सप्लेन करा. बट दॅट इज नॉट वॉट दे डिड. The acts that they have done are even shameful to say it in front of media. सकाळचे खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे